50 वर्सां आदीं मंगळूर दिएसीझेंत बिस्प बाजील साल्वादोर सोस आनी ताच्या 6 वावरडी याजकांच्या निरंतर वावराचो फळ जावन दिएसीझीच्या आनी तांतल्या फिरगजेंच्या सर्व गवळीक आडाळत्या वेवस्थांनी लायिकांच्या मेतेरपणाक अवकाश जालो. ह्या बंगराळ्या संदर्भाची मोवाळ याद आमकां नवे समांच्या सक्तेन भरूंक शकता. दुसरी वातिकन विश्वसभा पवित्र सभेन नवें वारें हाडूंक शकली. ह्या बदलापान महत्वाचो वांटो पवित्र सभेच्या सर्व राटावळींनी लायिक बावार्थ्यांच्या मेतेरपणा आनी मुखेलपणाक संबंद जाल्लो. विश्वसभेन सभार बदलापा तरी तांतूं लायिक बावार्थ्यांची सकत स्थळी पवित्र सभेच्या आडाळत्यांक जोगत्यान वापरन पवित्र सभेक बोडवंत करचें येवजन महत्वाचें. उदेंतीचे रोम मंगळुरान तवळसो बिस्प जाल्लो बाजील साल्वादोर सोस विश्वसभेच्या थोड्या बसकेनी वांटेली जाल्ल्यान विश्वसभेचें चिंताप मंगळुरान जारयेक येवंक सलीस जालें. 1968 इसवेतावनूच मंगळुरान लायिकांक दिएसीझीच्या आनी तांतल्या फिरगजेंच्या लौकीक आडळत्यान वांटेलपण दिवच्या दिशेन चर्चा आनी आटो चलताले. ह्या दिशेन म्हत्वाचो वावर मंगळूर सांदोदनच्या आसऱ्यांत जून म्हयन्यांत 1970 इसवेंत चल्लो आनी ह्या जमतेक मंगळूर दिएसीझेंत वावरच्या सकल याजकांक आनी धार्मिकांक आपण दिल्ले. आनी ह्या याजकांनी आनी धार्मिकांनी रावची तसली वस्तेची मांडावळी थंयच केल्ली. हांगासर आशिल्ल्या याजकांक सुरविल्ली तरबेती दिवच्या खातीर ल्हान ल्हान समित्यो घडल्यो आनी ह्या वावरांत मुखेलपण घेतले जावन आसात. मॉन्सिgnor पियर साल्डाना, फादर लॉरेन्स पायस, फादर JP टावरो आनीक फादर जॉन फर्नांडीस आनी आतां आमच्या सांगता आसा फादर वलेरियन डिसोजा हांचो वावर म्हत्वाचो जावन आशिल्लो. आनी पवित्र सभेंत आयिल्ली आधुनीक शिकवण आमच्या सर याजकांक सांगली आनीक तांकां नव्या दिशेन पवित्र सभा कशी घे म्हणून तांकां कळयली. ह्या मारिफात आमच्या दिएसीझींनी वातिकन दुसऱ्या महासभेचें चिंताप व्हडलेशें जालें. ह्या सकडाचो फळ जावन 14 नोव्हेंबर 1970 मंगळूर दिएसीझीन गवळी बापान ताच्या पयल्या गवळीक परिशदेचें संविधान नवीकरणाचें कार्यरूप परगटलें आनी दिएसीझींत गवळीक परिशद आनी फिरगजांच्यो सलहा मंडळी रुपीत केल्यो आनी हांकां याजक धार्मीक तशेंच लायिक बावार्थ्यांक सांदेपण दिलें. मंगळूर दिएसीझीची गवळी परिशद व्यवस्थीत रितीन चलताली. ह्या गवळी परिशदेंत लायिक मुखेल्यांक मस्त अवकाश आशिल्ले. लायिक मुखेल्या पैकी थोड्यांक तरबेती खातीर विविध जाग्यांक धाडची एक रिवाज आशिल्ले. हे मुखेली तरबेती घेवन फाटी येवन एक पंगड जावन रुपीत जातलो. हो पंगड फिरगजांक आनी वाराड्यांक वचून थंय तरबेती दिवन वारड्या मट्टार आनी फिरगजा मट्टार तरबेतीचे पंगड रुपीत जाताले. दिएसीझेंतर गवळीक परिशद लायक मुखेल्यांक तयार करता. फिरगजांतर ल्हान समुदाय तावन थंयसर गुरकार आनी प्रतिनिधी बरे विंसून येतात. तांकां थंयसर बरें नडतें बरें शेगुणांनी थंयसर वाडयतात. फिरगज गवळी परिशद थंयतान ते वाराड्याक येतात. वाराड्या तावन दिएसीझेंत येताना थंयसर बरे मुखेली थंयसर हांगा आसतात आनी थंयसर सगळे आमचे समुदायाचे जावं पुरो याजक बाब ह्या धार्मीक भयणी आनी आमचे लायक सगळ्यांत मेळून थंय एक बरी ती वेवस्था थंयसर आसा आनी थंयसर गूण चिंताप आठोवंक थंय एक हंत आमकां. हर एक गवळी परिशद जमातेर एक म्हत्वाचो विशय तर्का खातीर घेताले. ह्या विशयाचेर तर्क चलताले, बसाभास चलताली आनी कार्य येवजन रुपीत जातालें. ह्या जमातीची वर्दी आनी कार्य येवजन सगळें फिरगजांक आनी वारड्यांक धाडूंक आशिल्लें. फिरगजांनी आनी वारड्यांनी जमात चलोवन तांचे अभिप्राय दिएसीझीक जाण दिवची आशिल्ली. अशें दिएसीझीर रुपीत जाल्लें कार्य येवजन
फिरगजांत जारी जावचें अपुरबायेचें एक वेवस्था हांगा आसली. बिस्प बाजील साल्वादोर सोजाच्या काळार दिएसेजीच्या गौळीक परिशदेची कामां, दिएसेजीन पोसके घेतल्या बिदर मिसावाची वाडावळ, पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्याच्या बेटेवेळी जुक्ती वेवस्था आनी मांडावळ, 1979 इसवेच्या ओपी त्यागीच्या धार्मिक सुटकेच्या मासुदे विरोध, लोकांक एकवटीत करचो वावर, फिरगजींच्या गुरकारांक तरबेती, तांकां लायक मनियरांचे स्थानमान तशेंच तांचे मुखांत्र ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वाडोवंक निरंतर प्रयत्न, लायक बावरत्यांक तांचेच म्हणलें भोळवंत संघटन आसा जे म्हूण कॅथोलिक सभा वाडच्याक मांडावळ आनी तिचे शाखे सर फिरगजांनी विस्तारूंक वावर, क्रिस्त जयंती 2000 खातीर ताच्या 10 वर्सां आदींच कार्ययोजना मांडून हाडली. बिस्प बाजील सोजाचो गौळीक रुपयोत्सव सोलोवन तांतू उरलेलो दुडू घालून दिएसेजीची शिकपा निधी आसा केली. दिएसेजी केंद्रीक निधी सेंट्रल पूल आसा करून गरजेवंत फिरगजांक आदार दिवची वेवस्था केली. दिएसेजीच्या गौळीक मंडळीची कार्यदर्शी जावन वाड्यातावन एक ददलो एक स्त्री चुनायत करी जाय म्हणून हांवें वाद मंडन केलो. तर्का वयर तर्क चल्ले पूण अक्रेक म्हजो वाद मानून घेतलो. परिणाम जावन मंडळींनी स्त्रियांचो संख्यो सोडलो. स्त्रियो मंडळींनी तशेंच समाजांत मुखेलपण घेवन तांचें अस्तित्व गौरवान रुपीत जालें. स्त्रियेन गौळीक परिशदेची कार्यदर्शी जावं येतगी गवळी बापा लागीं हांवें विचारल्या वेळार तांची जवाब वाय नॉट. म्हाका धैर्य मेळ्ळें, विश्वास चडलो. थोड्याच मतांनी हांव गवळीक परिशदेची प्रथम स्त्री कार्यदर्शी जावन चुनायत जाली. बिस्प लुईस पाऊल सोजाच्या काळार दिएसेजीच्या गौळीक परिशदेची कामां, गौळीक परिशदेंत सबार म्हत्वाच्यो तरबेत्यो लाभयल्यो. दलित क्रिस्तावांच्या हक्कां खातीर व्हड जैत रॅली, सांत जुजे इंजिनियरिंग कॉलेज संस्थापीत करच्यान 2002 योजन. बिस्प लुईस पाऊल सोजाच्या गौळीकपणाचो 10 वर्सांचो संभ्रम सोलोवन संभ्रमाचो दुडू उरोवन दिएसेजीच्या दुबळ्या पिडेस्तांची वैद्यकीय निधी उबी केली. कॅरियर एडव्हान्समेंट प्रोग्राम कॅपसेल मांडून हान समुदायाच्या विद्यार्थ्यांनी उंचल्या शिकपा आनी उंचल्या हुद्द्यात येवची मेटा काडूंक प्रेरेपीत केले. दिएसेजीच्या कॅथोलिक सरकारेतर संघटनाक संगी हांड 6 वावराद्वारी भोळवंत करच्या उद्देशान बांधव्या NGO फेडरेशन आसा करूंक मार्गदर्शन. कॅप सेल, कॅरियर एडव्हान्समेंट प्रोग्राम सेल आणि बांधव्या 2005 इसवेंत आमच्या समुदायाच्या युवा जणांनी परगांवाच्या बदलाक आमच्याच देशांत कशें सरकारी कामाक भरती जावी येता आनी अशें आमचो समुदाय बळ करी येता म्हणल्या विशयांत चिंतप चललें. सांगाताच आनी एक चिंतपी आटायलें. तें कितें म्हूण सांगल्यार आमी मस्त समाज सेवा करता पूण एकाडे इल्लीशी आनी एकल्यान इल्लेशें मागीर एकल्यान इल्लेशें करचें. पूण तें सगळें सांगाता गेल्यार कितलो वावर जाता म्हणून कळटा. ह्या दिशेन एक चिंतप आटायचें म्हणलें एक चिंतप निर्धार थंयसर जाल्लो. आनी त्या उपरांत हांगासर CODPंत आमच्या दिएसेजींत आसचे सरकारेतर NGOs हे सगळे आमी सगळे सांगाता लागीं लागीं 17 आसले. आनी धार्मिकांचे संघ संस्थे आमच्या सगळ्यांच्या सांगाता घालून हर एका म्हयन्याक म्हणले बरी आमी सांगाता मेळटले. कितें सेवा जाता ती आमी एकामेका वांटून काण घेतले. सगळीं सांगाता मेळून थोडी कार्यक्रमां केल्लीं आसात प्रत्येक जावन स्वसहाय संघाची. आनी ताजे उपरांत भुरग्यांचे समावेश आनी स्त्रियांचो समावेश असले कार्यक्रम केल्ल्यात. वर्साक एक फावटी आमी सगळ्यांची सेवा वट्टू घालून कितली ती दिएसीच्या माट्टार जाता म्हणून दाखोवचे प्रयत्न केल्ले आसा. आनी ताका आमी ह्या संघटनाक नांव दिल्लें आसा बांधव्या म्हणून. आनी ते आजुनूय आमच्या दिएसीच्या माट्टार वावर करीत आसा. आनी हाची सुरवात म्हळ्यार चिंतप चल्लेलें
DSCच्या गोळी परिषदेन आणि तो वावरू उपरांत हांगा तावन सिवडी पितावन बांधव्या म्हणले संघटन उपजावन ताच्या मुखांतर तो मुखार गेलो. 2008 इस्वेंत इगर्जेचेर धाड पडलेले वेळी मुखेलपण आणि जस्टिस सोमाशेखरा आयोगाच्या वर्दे विरोध प्रतिभटन चलयले. 2008 इस्वेंत मंगळुरांत इगर्जांचेर धाड जाल्ली. ही धाड जाल्ली चिंतेन आसतना आमकां कोणाकी ह्या विशयांत पयलें कळीत नासलें आनी अशी एक धाड जाल्ली आसता ताका कशी प्रतिक्रिया दिवची. मस्तू मनीस मार्गार आयले आनी ताच्या मागीर स्वयं प्रेरीत रितीन तांणी प्रतिभटन केलें आनी वेगवेगळ्या रुपांनी नमुन्यांनी हाका प्रतिक्रिया दिली. क्रमेण ताका एक रूप दिजय पडलें ह्या प्रतिक्रियेक आनी त्या लागून DSCच्या हंतार एक ल्हानशी समिती रचली आनी त्या समितींत तेग याजाक आनी तेग लायक भाव आसले. एलोशियस कॉलेजीचो रेक्टर मानादीक बाप फ्रांसीस सेरावो आतां शिवमोग्गा DSCचो बीस साहेब, DSCचो PRO सार्वजनिक संपर्क अधिकारी फादर विलियम मेनेजेस आनी हांव आनी तशेंच मानेस्त आयवन डिसोजा आनी तशेंच मानेस्त MP नोरोना आनी मानेस्त रॉय कास्तेलिनो 6 जाणांक विसलेली ही एक समिती. आनी ह्या समितींत प्रमुख जावन 3 संगती ते प्रामुख्यता दिवन दवरले. एक लेगी म्हूण सांगल्यार लोकां मुखार ह्या पत्रकर्ता मुखार जबाब दिवंक कितेंय घडिल्ल्या वेळार सार्वजनिक संपर्क अधिकारी आनी दुसरें कितें म्हूण सांगल्यार डॉक्युमेंटेशन थंय हांगा पातोर उडयतात, गालवटो जाता आनी ताजे उपरांत आमची प्रतिक्रिया हें सगळें बरें करून दस्तावेज करून दवरचो दुसरो भाग. आनी तिसरो आसलो असली संगती घडता आसतना आमच्या लोकांक कानुना विशयांत सारकी माहीत ना तर कशें तांकां कुमोग करचें आनी ताजे उपरांत कशें तांकां मार्गदर्शन दिवचें, शिक्षीत करचें कानुना विशयांत आनी सांगातास कसले निर्णय काण घेवचे आनी कशें आमी कार्यरुपाक येवचें. हे 3 संगती आसले कानुनाच्या आदाराचेर. आनी उपरांत हें पुरो जाल्या उपरांत ताका एक शिवमोग्गाचो बीस साहेब तो हांगासर एलोशियस कॉलेजींत डिरेक्टर आसलो ताणें हाका एक नांव दिलें युनिकॅड म्हणून आनी ताणें दिल्ली एक सलाह भोव अपुर्बायेची. ती मुखेल्या गवळी परिशदेंत त्या विशयांत मस्तू चर्चा जावन ते अंगीकार केले, स्विकार केले आनी सकड फिरगजांनी हे युनिकॅड हाचे एक एक घटक आसा जाय आनी जें कितें हांगा DSCच्या हंतार वावर चलतागी तो वावर हर एका फिरगजांनी चला जाय म्हणून त्या चर्चेंत मानून घेतलें आसा आनी देखून युनिकॅड घटकां सकड फिरगजांनी तो वळो ती स्थापन केल्लीं आसात. मुखार गवळीक परिशदे मुखांतर जाल्लो आनी एक व्हरतो वावर तो जावन आसा केदळा क्रिस्तांवांचे धाड जाल्ली त्या विशयांत कमिशन रचयल्लें आनी त्या कमिशनांत आयिल्लो रिपोर्ट तो आमकां आदार जावन नातलो. बगार तो आमच्या विरोध म्हणले बरी आसलो आनी तें मस्त कोडू लागलें. कित्याक म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आमच्या इगर्जांचे धाड गेल्ली आनी ताजे उपरांत परत्यान आमकांत एक अस्कत करचे तसले संगती त्या रिपोर्टांत पळोवंक मेळ्ळ्या वेळार सगळ्यांकी कोडू बगले, राग आयलो आनी त्या वेळार एक व्हड प्रतिभटन चलयलें. हो रिपोर्ट आमी तिरस्कार करता म्हणून केंद्र मैदानाचेर नेहरू मैदानाच्या लागीं 60-70 हजार लोक जमलो आनी हे योजन घडये भितर कार्यरुपाक आयलें. चड दीस नासले हे सांगून थोड्याच दिसां भितर हे कार्यरुपाक हाडले आनी कोडयाळची सगळी पेंट काळ्या बावटांनी आनी तशेंच लोकांनी बरोवन गेल्ली आमकां पळोवंक मेळटली. आनी असलें एक योजन घडये भितर चड वेळ नासतना आयोजन केल्लें. गवळी परिशदेच्या
अनुमतेन आणि थंयसर काणगेल्या निर्धारण आणि युनिकॅडा मुखांतर सगळ्या DSCJन बरो सहकार दिल्लो आणि हे भोव यशस्वी रुपार हे एक प्रतिभटन मांडून हाडलेले आणि ते सगळ्या कर्नाटकांत मात न्ही सगळ्या न्हितल्यांनी ताची खबर पावल्ली म्हणून सांगूंक निजाकी अभिमान भोगता. तांझानियांत सामेमिसांव सुरवातच्या वावरांत घोळी बापाक व्हरतो सांगात. 2017 इसवेंत दलित क्रिस्तावांच्या आणि हेर दलितांच्या हक्कांक राखचे खातीर बृहत रॅली सोलोवन सरकारान आपली वाट सरकी करून घेवंक दबाव हाडला. कॅथोलिक वकिलांक संघिहान डायसिजन लॉयर्स गिल्ड रुपीत केलो आणि ह्या गरजेवंतांक कानून माहीत आणि आधार लाभाशे केला. निरंतर राजकीय तरबेती आणि मार्गदर्शन कार्य मांडून हाडल्यात. DSCJच्या 125 वर्सांच्या जुबलेवाचे कार्य गद्दाळेन मांडून हाडणं त्या उगडासाक 161 घराबांचे योजन मांडून हाड संपूर्ण केला. भवर्ताचे वरस, बायबलाचे वरस, एवकरिस्ताचे वरस, तेरसाचे वरस अशें पवित्र सभेच्या महत्वाची वर्सां संभ्रमीक रितीन सोलोवच्याक शिबिरां, प्रदर्शनां आणि देखावे सोलोवंक जोगते मुखेलपण DSCJच्या गौळीक परिशदेन दिला. क्रिस्त शक 2000 इसवेंत क्रिस्त जयंती महाजुबलेव अर्थाभरीत रितीन संभ्रमला. स्वच्छ भारत आंदोलन DSCJन सक्रिय रितीन चलयला आणि त्या खातीर धरती पचवीकडची योजना मांडून हाडल्यात. DSCJच्या गौळी परिशदेचो 50 वर्सांचो तो जुबलेव आचरण करचे ते एक निजाम दादोसकायचे संतोषाचें एक घडीत आमी ह्या विशयांत संतोष पावतो देवकार घालिता. पूण DSCJंत ह्या गौळी परिशदेच्या तेंपार आमच्या DSCJंचो मस्त बदलावण जालें. 2008 इसवेंत आमच्या इगर्जांचेर दाड पडिल्ल्या वेळार DSCJच्या गौळी परिशदेन दिल्लें मुखेलपण कोणेंच विसरनाये. कॅथोलिक वकिलांक सांगात हाडन डायोसिजन लॉयर्स गिल्ड वकील MP नोरोनाच्या मुखेलपणान रुपीत जालें. ह्या मुखांतर कॅथोलिक वकिलांनी गौळीक परिशदेच्या मार्गदर्शनास आनी सहकारा वरवीं गरजेवंतांक कानून माहीत आनी आधार लाभाशें केलें. इगर्जेंत हल्लो जाल्ल्या वेळार प्रतिभटनां केल्लीं आनी प्रतिभटनां करता आसतना आमच्या क्रिस्ती लोकांचेर घाल्ल्यो क्रिमिनल केसी फाटीं काडूंक सरकाराक मानवी केली आनी ह्या कामांत आमी यशस्वी जोडुल्लीं. DSCJच्या 125 वर्सांच्या जुबलेवाचें कार्य व्हड गद्दळायन मांडून हाडलें आनी ह्या संदर्भार आमार त्या उडासाक 160 आनी 1 त्या वेळार इतले फिरगोज आशिल्ल्यो घरां बांदचें येवजण मांडून हाडलें आनी हर एका फिरगजेक एक घरा लेखान हें येवजण संपूर्ण केलें. 2014 इसवी पर्यंत आमच्या DSCJच्या हंतार 16 आयोग आशिल्ले. ते तुमी जाणात ते आयोग तांच्याच समिती मुखांतर वावरून आशिल्ले आनी तो गौळीक परिशदेच्या संद्यांक क्रियाळ जावन वावर करूंक अवकाश चड मेळोवंक नासलो. हर एक गौळीक परिशदेच्या संद्यांनी क्रियाळ जावन वावर करूंक अवकाश लाभाचे म्हणल्या उद्देशान 2014 इसवेंत तवळच्या गौळीक परिशदेच्या सल्ला प्रमाणे MP नोरान तवळ कार्यदर्शी फिरगज मट्टार, वारड्या मट्टार आनी DSCJ मट्टार गौळीक परिशदेंच 7 समिती रचल्यो. आध्यात्मीक समिती, कुटुंबहिता समिती, सामाजीक माध्यम समिती, युवजनाची नागरीक जागृती आनी सांस्कृतीक समिती आनी अभिवृद्धी समिती, फिरगजाची आनी संस्थाची आस्तीची समिती आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची समिती रचल्यो. तवळ पर्यंत आशिल्ल्या DSCJच्या 16 आयोग ह्या 7 समिती सांगाता वावर करूंक वेवस्था चल्ली.
ह्या समिती मुखांतर गवळीक परिशदेच्या सांद्यांनी केल्लो वावर विशेष जावन आसा आनी ह्या समिती मुखांतर सबार कामां जातालीं. हर एका हप्त्यांत म्हणल्या बरी पत्रिक माध्यमांनी कातोलिकांनी केल्लीं बरीं कामां फायज जातालीं. क्रिस्तांव भावंडांनी सयत ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯವಾದರೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ अशें तांणी उद्गारलेलें आसा. याजकांनी तशेंच लायक भावार्थ्यांनी सबार पावटी नव्यान रचीत जाल्ल्या समिती मुखांतर केल्ल्या वावरा विशांत वर्ती होगळीक उसारली आसा. गवळीक परिशदेच्या सांद्यांनी नव्यान रचीत जाल्ल्या समाजीक समिती तशेंच नागरीक समिती मुखांतर कळमेतांतलो वावर केल्ले वरवीं आमच्या राज्य सरकार आनी स्थळीय संस्थांच्या विविध समितींनी कातोलिकांक मुखेली जावन सेवा दिवंक अवकाश लाभलो. गवळीक परिशदेच्या सक्रीय मुखेलपणाच्या वावरा मुखांतर मानेस्त J.R. लोबो शासक जावन आनी मानेस्त आयवन डिसोजा MLC जावंक आदार लाभलो. आमच्या समुदायाच्या सबारांक सरकारान विविध प्रतिश्ठीक हुद्द्यांक नेमक केल्लें आसा. सबार जण स्थळीय संस्थेच्या चुनावणेंत जिखून आयिल्ले. हें आमकां स्पश्ट कळीत करता की गवळीक परिशद क्रियाळ जाल्यार समुदाय क्रियाळ जाता. समुदाय क्रियाळ जाल्यार समाजेंत आमी क्रिस्तांव उजवाडा परी परजळटाव. बिस्प पीटर पाऊल सल्डानाच्या काळार DSCGच्या गवळीक परिशदेची कामां DSCGची जोक्ती वळख घेवन गरजेची कार्ययोजना मांडच्याक सर्व कुटुंबाची सर्वे करून ताचेर होंदवून कार्ययोजना मांडून हाडूंक प्रयत्न केल्यात. अंतरधर्मी संवादाक आनी क्रिस्ती एकताराक महत्व दिवन कामां केल्यात. लावदातो सी योजनाद्वारे लाखांनी झाडां वांटून धरती पाचवी करच्या परी केला. प्रकृतीची संपत्ती आनी तितली वाडोवच्याक जलबंधन योजन घालून उदका संपत्ती वाडयल्या. पापा फ्रांसिसान 2021-23 सिनोद आपयल्या. हातूंत DSCGच्या आनी त्या सकयल्या हंताच्या वांटेलपणा विशीं जोगते मार्गदर्शन गवळीक परिशद दिवनूच आसा. DSCGच्या गवळीक परिशदेचो भांगरोत्सव केवळ DSCGचो हो संभ्रम मात न्हय, बगार हर एक फिरगजेन आसा जाल्ल्या तांच्या गवळीक परिशदेचोय संभ्रम. ही गवळीक परिशद आसा केल्ल्यान फिरगजेंत लायक संस्थे मुखांतर जावं दी शिकपा क्षेत्रांत जावं दी हेर हर एका क्षेत्रांत मस्तू अभिवृद्धी जाल्या. जावं दी फिरगजे संस्थांनी लोकांचें बरें मोन आनी बरेंपण मस्तू दाखोवन आयलां. आनी जंय कितें तिक्काट नासमाधान आसलें तें नापयस जावन हर एक फिरगज मुखारी अभिवृद्धीच्या पावंडार ह्या गेले त्या 50 वर्सांनी चलून आयल्या म्हूण सामको संतोश पावता. गवळीक परिशदेंत धार्मीक मुखेली तशेंच लायक मुखेली आसात आनी ह्या मुखेल्या मुखांतर फिरगज म्हणटार, वाराडे म्हणटार आनी DSCG म्हणटार जायती प्रगती जाल्या. आनी 50 वर्सां संपोवच्या ह्या संदर्भार आमी अशें वावर दिल्ल्या हर एकल्याचो उपकार भावंडो तांकां अभिनंदन पटयता. आनी हाचो फळ जावन आमचे समुदाय उंचल्या पावंडा पावल्या म्हळ्यार जोग जावचें ना. तेच प्रमाणे ह्या संभ्रमाचो मुखलो फळ जावन आमी लायक भावार्थ्यांक तरबेती दिवंक आशेता. आतां थोड्यांक आमकां भोगून आसा प्रस्तुत आमचे समुदाय अस्क जावन आसा. हाका कारण आमचे थंय आसच्या गिन्यानाचो अभाव. वजाया प्रवादीच्या 4थ्या अध्यायान 6व्या वाक्यांत सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजी परजा गिन्यानाच्या अभावान नास जावन आसा. स्वामी जेजू क्रिस्त 6 मत्तेवाच्या 10व्या अध्यायान 16व्या आनी 17व्या वाक्यांत म्हणटा मनशा मदें तुमी जियेत आसतना सोरपा पर्यंत तुमी चातूर जाय. आमचे समुदाय शिकपांत आमी मुखार आसा तरी पूण ह्या उरल्या समुदाया सांगता जियेत आसतना चातुरायेन आनी जाणवनपणी जियोवच्या खातीर आमच्या लायक भावार्थ्यांक आमी एक तरबेती दिवंक आशेता. ही तरबेती जोडच्या खातीर ताका एक आमी फंड्स क्रिएट करूंक आमी येवजन घेतिल्लें आनी थोड्यांनी येदोळस आमकां बरो सहकार दिला. ह्या सहकार वरवीं
आम्ही एक ल्हानशी एक निधी सुरवेर आतां प्रारंभ करतले मुखल्या दिसांनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारान गवळी बापाच्या मुखेलपणान आमच्या समुदायाच्या मुखेल्यांक आम्ही बरी तरबेती दिवन प्रत्येक तरान गवळी परिशदेच्या सद्यांक बरी तरबेती दिवन बरे मुखेली आमी उपजयतले आनी ह्या मुखांतर आमचे समुदाय सगळ्या समाजांत राज्य मट्टार मात न्ही राष्ट्र मट्टार हे मंगळूर देश परस जोडूंचे बरी जावं दी म्हणून आमचें हें योजन जावन आसा तुमच्या सगळ्यांचो सहकार आशेता देव बरें करूं मोगाच्या DSCच्या गवळीक परिशदेक 50 वर्सां जालीं ह्या 50 वर्सांनी आमच्या DSCंत जायती प्रगती जाल्या प्रत्येक जावन फिरगजांनी ह्या आमच्या परिशदेच्या सांद्यांनी मुखेलपण घेवन लोकां थंय प्रत्येक जावन लायक बावार्थ्यां थंय पवित्र सभेचो मोग काळजांत रमोवन जबाबदारी घेवंक लायक बावार्थ्यांनी ह्या जाकांनी धार्मिकांनी हो पंथ आव्हान स्विकार करूंक हो अवकाश खंडीत गळशिला तशेंच फिरगजीच्या गवळीक परिशदेंत ती वांटो घेवन क्रियाळ वांटो घेवन फिरगजीच्या अंतर उदरगतेक ती कारण जाल्या गवळीक वावरांत जावंक पुरो इतर अभिवृद्धींत जावंक पुरो आमच्या फिरगजीचो लोक जावं दान दिवच्या मारिफात सहा वावर करच्या मारिफात सहा जबाबदारी घेवच्या मारिफात जायते करून एका तराची वाडावळ जाल्ली आमकां दिसता पूण फुडें कितें संभ्रम केलें सकड अखेर जालें की आमच्या कुटुंबांक आमी तरबेत करीत जाय आमच्या लायक बावार्थ्यांनी चड आनी चड मुखेलपण घे जाय सामाजीक संगतींत आनी तशेंच फिरगजेंतल्या गवळीक वावरांत इगर्जे भितर इगर्जेच्या कंपाउंडांत मात्र आमचें काम सीमीत न्हय आमचें मुखेलपण न्हय आमच्या समाजांत आमी आसल्लें तें भोव गरजेचें राजकीयान जावंक पुरो सामाजीक संगतीन जावंक पुरो आमचें मुखेलपण गरज आसा आनी तशेंच सरकार कितें आमकां मस्तू कुमोग करता सरकाराच्या जणांकी आमी अभिनंदन पाठयत आसतना सरकारी संगतींतय आमचें मेतेरपण भोव गरजेचें सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट आमकां मस्तू कुमोग दिता दुसरे रितीन तांचो हांव उपकार बावडटां सरकारी अधिकाऱ्यांचो आडळत्यान चलयतल्या सरकाराचो हांव उपकार बावडटां आमी त्या सहा वावरांत मेळा जाय सहा वावरांत मेळोवन आमचे मारिफात कितें बरेंपण ह्या हो देश बांदून हाडच्याक करूंक जाता तें आमी सोदून काडीत जाय प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतय चड आमी गमान दिवया पाप साहेब म्हणटा सिनडल चर्च फॉर ए सिनडल चर्च सांगाता चलची पवित्र सभा आमची जावं दी गवळीक परिशद आमकां मेल फांक्त दिवं दी आमी सांगाता कशें चलचें गी म्हणून गवळीक परिशद आमकां दाखोवन दिवं दी पयलीं तीच तरबेती घेवन दी आनी ही तरबेती घेतल्या उपरांत विविध आयोगा मारिफात ही गवळीक परिशद सांगाताक आमी कशें चलयत आमी 21 आयोग आसात त्या आयोगा मारिफात आमी सांगाता चलोवन आमच्या लोकांची उदरगती प्रत्येक जण कुटुंबांची लायक बावार्थ्यांची भुरग्यांची युवजणांची तरणाट्यांची काजाऱ्यांची मलगड्यांची प्रायस्तांची पिडेस्तांची आमी जतन करूंक तांकां पाठिंबो दिवंक आमकां हे आयोग उपकारा पडटले इतर धर्मां कडेन संवाद चलोवंक इतर क्रिस्तांव पंगडा कडेन संबंद दवरूंक इश्टागत बांदून हाडूंक हे आयोग आमकां कुमोग करतले परिसर राखून व्हरूंक विशेष सक्तेच्या भुरग्यांक व्हडांक कुमोग करूंक वा शिकप दिवंक तांकां आदार दिवंक आमकां ते आयोग कुमोग करतले आमी करचें जायतें आसा आमकां एक फ्रेमवर्क मेळ्ळें एक रीत मेळ्ळ्या आयोगा मारिफात ही आयोगांची रीत केवळ आमच्या मंगळूर DSCक मात न्ही कर्नाटकांतल्या सर DSCक आनी भारताच्या सर DSCंत ही आसा म्हणटच आमी केवळ आमचेच ताकी चलना हेरां सांगता चलता आनी तें आमच्या DSCंत दिश्टीक पडा जाय देखून आमी हें काम आमचें आमच्या सोम्याचें आमच्या पवित्र सभेचें अशें म्हणून मानून घेवन सक्तांनी सहा वावर केल्यार सहा जबाबदार घेतली जाल्यार आनी आमचो अनुभव आनी आमची परिणता सांगाता घाली जाल्यार खंडीत जावन आमकां दोळ्या मुखार दिसतलें गवळीक परिशदेचो आमी बांगरोळो उत्सव केल्लो सार्थक जातलो नंतर जालें लायकांच्या तरबेतीक आमी गमन दिना जालें युवजणांची तालंतां सोदून काडून त्या तालंताक पुरस्कार दिवन तांणी गांवांतच रावून काम करून गांवांतच
उद्यम करून गांवांतूच स्व उद्यम करून नवी नवी कामां आविश्कार करून आमच्या भुरग्यांनी मुंदरसून वेलें जाल्यार मात्र आमकां कांयपणी बरेपण करूंक साद आसा. आमी पुराय कामां भायल्या गांवांतूच म्हणून चिंतूंक गेल्यां जाल्यार हांगा तावन सक्कड आमचे हुशार आसलीं भुरगीं भायर गेलीं जाल्यार आमचो समुदाय आनी आमचो गांव दुर्बळो जातलो. देखून एक विशाल मनोभाव दवरया. हांव हांगा रावून म्हजी शिकप, म्हजी जाणवाय, म्हजे कितें आसा देणी दिल्ली देवान आसात, प्रतिभा कितें आसा ती म्हज्या लोकांच्या उपकाराक पडाशें हांव करतलों. सरकाराच्या कार्य योजनांत हांव मेतेर जाता आनी हाच्या मारिफात समाजाच्या उदरगती खातीर वावुरता म्हणलें एक मन घट्ट मन आमी करया. तवळ मात्र आमचे गवळीक परिशदेचें काम सार्थक काम ना तर जालें आमी केवळ मिटिंगां करून घरा गेल्यार कितेंच फायदो ना. देखून हांव नवी आतां जानेवारींत नवी गवळीक परिशद येता आसतना तांणी ह्या दिशेन सिनोदाची पवित्र सभा, सांगात आसलची पवित्र सभा आमी ह्या जागांनी धार्मीक आनी लायक बावार्थ्यांनी सक्तांनी ल्हानांनी आनी व्हडांनी सांगात आसलची पवित्र सभा आमी करया. हर एक लेख एका कुद्रार आसल्या बरें रावचें नाका. आमी संख्ये घडया, ह्या संख्ये आमी बांदून हाडून पागोर आसले मोडया आनी मैपास वाडोवया. सर लोकांक देवाच्या नांवान सांगात हाडया. तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां आनी तुमकां समेस्तांक ह्या भांगराळ्या उत्सवाचे शुभाशय पठयतां. येदोळ पर्यंत काम केल्ल्या सर्व साहेबांक, कार्यदर्शींक, विगार जेरालांक आनी कोण सक्कड येदोळ पर्यंत ह्या गवळीक परिशदेंत आसले, कुमोग केल्ले आसात, विंसून आयिल्ले आसात, नेमाक केल्ले आसात, संघ संस्थेचे मुखेली आसात, धार्मीक वडिलां आसात, सक्टांचो हांव उपकार वावुरतां आनी सोमी देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून म्हजें मागणें आसा. 50 बंगराळी वर्सां संपून फुडें वचून आसचो मंगळूर दिएसिजींतलो सर्व गवळीक वांटेलपणाच्यो वेवस्था ह्या आदल्या 50 वर्सांनी बळवून जाल्यात मात्र न्हय, दिएसिजीक वर्त्या फायद्याच्यो जाल्यात. आमची चरित्रां वैभावीक आनी कुरपेन भरलेली आसा. ह्या चरित्रेच्या बळान आमचो फुडार बळवंत करच्याक आमी मेटां काडुया. क्रिस्त केंद्रीत जावन एकवटलेली आनी एकामेकाक संगात दिवची भाऊ बांदवपणाच्या स्पिरितान भरलेली पवित्र सभा आमी रचुया. Words